आयज मतदानाचो दीस 14 फेब्रुवारी आणि त्याचबरोबर व्हॅलेंटायन्स डे सगळ्या जगाक प्रेम दिवपाचो दीस आणि आमचो मतदान करता आसतना सगळ्या लोकांक आपलेशें करपाचो दीस आणि आपलेशें करता आसतना हांव सदांच म्हणटा की दिवचल मतदारसंघ हो हांव कुटुंब कशें म्हाजें पळयता आणि त्या कुटुंबान हांव वावुरता। आयज एकंदरीत इलेक्शन म्हणटकूच संबंध 5 वर्साचे जे काम असले ते आयज म्हाका तुजी पावती मेळटा अशें दिसपाक लागलें। आयज प्रत्येक जो बूथ आसा अडवळपाल पासून मेणकुरे साळ कोलते कासरपाल करपाल दोडामार्ग मागीर लाडफे वडावल नांदोडा उसप त्याचबरोबर मुळगांव आणि बिचोली शहर हे जर एकंदरीत पळयलां जाल्यार शिव परत एकदा गरजना करीत दिवचल्यान येता हे स्पश्ट जाता। आमचो विजय हो निश्चित आसा। आयज ज्या आमच्या भुरग्यांनी आमच्या सहकाऱ्यांनी आमच्या मुळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्दतीन आयज गेले कितलेशे दीस प्रचार कार्य चालू दवरलेले तन मन धन वापरून जे आमचे भुरगे वावुरले ते जर एकंदरीत पळयलें जाल्यार तिचें फळ निश्चित आमकां सगळ्यांक मेळटलें ही एक आशा आसा। आयज म्हजो पक्ष परत एकदा दिवचल्यान भरारी घेता ही एक आनंदाची गजाल आसा आमच्या सगळ्या खातीर आणि गोंयान म्हजो पक्ष सरकार करतले ही एक गजाल स्पश्ट आसा। आमी दिवचल मतदारसंघात लोकांक एक वेगळ्या प्रकारचे स्वप्न दाखयले आसा ज्यो अत्यंत गरजेच्यो अश्यो गोष्टी हॉस्पिटल आसूं ग्रावंड आसूं बस स्टँड आसूं मल्टीपर्पज बिल्डींग आसूं किंवा ग्रामीण भागातले इतर ग्रावंड आसा किंवा बाकीच्यो इतर गोष्टी आसा त्यो जर पळयत जाल्यार आमी ते करपाक कटिबद्ध आसा। आमी निश्चित निवडून येतले आणि येता त्या 5 वर्सांत आमी निश्चित ही सगळी कामां पूर्ण करतले।